नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। उत्पल पर्रीकारान बीजेपी सोडली। पर्रीकाराच्या तेंपासावन आशिल्ले बीजेपी वावुरपी आपल्या फाटल्यान पणजेकारां खातीर पर्रीकाराचो राजकीय वारसो फुडें व्हरूंक उत्पल अपक्ष। प्रताप सिंह राणे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाच्या मोडात। सिनियर काँग्रेस फुडाऱ्यांची राणे बरोबर बसका। राणे म्हणटा प्रस्नूच ना, पक्षान तिकेट दिले जाल्यार वेंचणूक लढोवचीच पडटली। लक्ष्मीकांत पार्सेकाराची अपक्ष रावपाची घोषणा। बीजेपीच्या सगळे पोस्ट सोडपाची तयारी। तिकेट नाशिल्ल्यान मगोचो फुटीर पावसकार। काँग्रेसीचो फुटीर इजिदोरान बीजेपी सोडली। उमेदवारी गोविंद काब्राल पयले। वेंचणूक यंत्रणेचे धाडींक नेट। 2.5 कोटींचो म्हाल जप्त। 2 कोटींचो सोरो। 30 लाखांचे ड्रग्स। 1700 जाणांक प्रतिबंधक अटक। कोविड पॉझिटिव्हिटी लिस्टांत उत्तर गोंय राष्ट्रीय पावड्यार 10वें। गोंयांत 24 वरांत 2,500 मायज नव्यो केशी। पॉझिटिव्हिटी 37% वयर आनीक 9 सोंपले। टीएमसीचो उपाध्यक्ष पवन वर्मान बीजेपी काँग्रेसीक काडल्या उजरावन। बीजेपी काँग्रेसवाले खंय चोथेल्यात। विस्कळीत विरोधी पक्षाचो बीजेपीक जावं येता फायदो। वर्माची शिटकावणी। आनी दिवचले निमाणे राजेश पाटणेकारूच बीजेपीचो उमेदवार। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे डॅमेज कंट्रोलाचे शिल्पकार। जिखल्यार खंय मंत्री पाटणेकार। आनी मगोचे पयले 10 जाहीर। मडकय प्रियोड ढवळीकार। पेडण्या कोरगांवकार। मया झांटयो। वाळपय विश्वेश। शिरोड्या मुळे। सावड्ड्या बालाजी। फोण्या भाटीकार। उरिल्ले 1-2 शेनवार आयतार। उत्पल पर्रीकारान बीजेपी सोडली। पणजे सावन अपक्ष रावपाची घोषणा। पणजेकारांच्या आग्र्यान पणजेकारां खातीर आनी गोंयकारां खातीर आपणे हेर कसलोच उपाय नाशिल्ल्यान अपक्ष रावपाचो निर्णय घेतला अशें उत्पलान मिडियाक स्पश्ट केलें। बापायच्या तेंपावेले बीजेपी कार्यकर्त्यांचो सामान्य पणजेकारांचो आपल्याक तेंको हें खंय सांगूनय बीजेपीन मान्य केलें ना। How is the Josh? How is the Josh? गोवा की इन उपलब्धियों को, इस नई पहचान को जब मैं मजबूत होते देखता हूं तो मुझे मेरे अभिन्न साथी मनोहर पर्रिकर जी की भी याद आती है। और मुझे याद है कि जब वो जीवन के अंतिम क्षण में बीमारी से लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहन करके अटल सेतु का इंस्पेक्शन करते हुए कहा था कि हाउ इज द जोश। शास्त्र बहुत सरल है, स्वीकारने जैसा है, परंतु चरितार्थ नहीं है। तब उन्होंने कहा था भाई गोवा एक महीने जरूर। और पर्रिकर जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने गोवा को बदलने की शुरुआत की। As you are aware, Manohar Parrikar has represented Panji constituency for more than 2 decades. All these years, he had developed immense bond with people of Panjim, which even I have developed. And people of Panjim didn't vote for Manohar Parrikar just because he is Manohar Parrikar. They voted and supported him because he stood for some values. He stood for something. The time has come for me to also stand for those values. I tried my best even during last election and this election to convince my party
that I enjoy not only support of all the workers who have built this party for last 30 years, who have toiled with my father to build this party in Panji, they are also toiling with me today. I enjoy their support. I also enjoy support of general population of Panji. In spite of that, for some reason, I am not able to get the candidature of Panji constituency. It has been given to someone who has opportunistically come within the party in last 2 years. Due to these circumstances, I have no choice but to stand for the values my father believed in and go ahead and let people of Panjim decide my political fate. So I would like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. Thank you. आमदारकीची 50 हुपिल्लो सिनियर राणे वेंचणुकेच्या मोडांत. पक्षान तिकेट दिल्या जाल्यार वेंचणूक लढोवचीच पडटली, प्रस्नूच येना म्हूण प्रतापसिंह राणे प्रुडंटा कडेन उलयलो. कळटा ते प्रमाण काँग्रेसीच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यांची राणे बरोबर सांजे बसका जाली. त्या उपरांत ही गजाल. राणे रावना म्हूण सांगून बीजेपीन ताच्या नांवान सून देवियाक पर्यंत तिकेट दिल्ली. सर, असं ऐकू आलं की तुम्ही कॉन्टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला, मागे तुम्ही रेस्ट करणार म्हणत होते, काय आहे? माझ्या पक्षानं जर तिकीट दिलं तर मला राहावं लागेल. ओके. आणि पक्षाबरोबर मीटिंग बैठक वगैरे झाली? अजून काही झालेलं नाही, झाली की सांगणार. पक्षाने तिकीट दिलं तर तुम्ही कॉन्टेस्ट करणार? हो, नक्की. ओके ओके. मला ऐकू आलं की ऑलरेडी राहून गेला. ऍक्च्युली तिकीट डिक्लेअर केलं होतं पार्टीनं? कुणाचं? तुमचं सिंगल ऑर्डर आली होती बघ ती. तिकीट डिक्लेअर केलं तर मग प्रश्नच राहिला नाही. ओके. आदलो मुख्यमंत्री बीजेपीचो फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान पेडणे अपक्ष उबो रावपाची घोशणा केली. 2 दिसांत बीजेपीचे सगळे पोस्ट सोडटा म्हूण तो उलयला. दुसरे वटेन बीजेपीन तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान मोगोचो फुटीर PWD मंत्री दीपक पावसकार आनी काँग्रेसीचो फुटीर उपसभापती इजिदोर फर्नांडीसय बीजेपी सोडून मेकळे. बीजेपीन जायंट किलर सोपटेक दिल्ली तिकेट लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक कोत्र केल्या. पार्सेकाराची अपक्ष रावपाची घोशणा. तो खंय जनतेचो उमेदवार. म्हजी वल्कलां जी आसात पार्टीची, मॅनिफेस्टो कमिटी वगैरे, ती हांव उतरोवन दिता, दवरता आनी मागीर घोशणा करता. लास्ट आनी आतांची हेतून फरक असो आसा, लास्ट ही 4th निवडणूक आसा. तो खरोच आमदार जेणे राजीनामो दिवन बीजेपीत प्रवेश केल्लो, तो खरोच 5 वर्सां खातीर निवडून आयलो. मागीर ताणें निवडून आयिल्ल्या पक्षाचो विश्वासघात करूंक, पूण ताणें राजीनामो दिवन काँग्रेसीचो एक आमदार कमी केलो आनी भारतीय जनता पक्षाक मदत केली. एक वेगळो प्रश्न आसा, ताका लागून 3.5 वर्सां खातीर उरलेल्या ताका तिकीट दिवप पक्षाची जबाबदारी आसली. ही जेव्हा अमित शाह सारख्या राष्ट्रीय अध्यक्षान म्हाका सांगलें तेव्हा हांवें म्हटलें ओके, आनी हांवें फाटीं सरलो. आतां इट इज नॉट अ क्वेश्चन. मोगोंतल्यान बीजेपीत वचून PWD घेतिल्ल्या दीपक पावसकारान धपक्या सरशी बीजेपी सोडली. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या काणकोणच्या उपसभापतीचोय कमळाक टाटा. कितें आसता, हांवें तेन्ना समज म्हटलेलें म्हाका तिकेट मेळना जाल्यार म्हाजो मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट हाडयता आसलें. म्हणजे तुमकां पयलीं खबर आसलें? हय, पयलींच 1 वर्स पयलीं खबर आसलें म्हाका हे उमेदवारी दिवची ना. कारण म्हटल्यार तांकां नाका, तांकां आमचे असले बरे मनीस नाका, तांकां तेंचे विचारूच वेगळे. ते कारण खूब आसा, पूण म्हाका कळ्ळें. पूण हांवें जेन्ना एक शब्द समज सुद्दां काडलेलो, म्हाका जेन्ना हांव मुख्यमंत्र्या कडेन वेतालो म्हाज्या मतदारसंघाची कामां घेवन, डेव्हलपमेंटाची कामां ती PWD म्हाजे कडेन आसतना म्हाजे ते आडूं शकलो ना तो, पूण बाकीची कामां जनरल. गोवा फॉरवर्डान शिवोले काँग्रेसीक दिल्ल्यान आमदार विनोद पालयेकारान गोवा फॉरवर्ड सोडलो. आमदारकी सोडली तो अपक्ष. गोवा फॉरवर्डान तुमची तिकेट म्हणजे काँग्रेसी कडेन मागोकूच नासली? मागले न्ही, पण ते जावना अशें म्हणटाले. सो तुमचो निर्णय आनी आतां इंडिपेंडंट लढपाचो? हय, म्हाजो निर्णय जाल्लेलें आसा ऑलरेडी. ते दृश्टीन हांवें तशी कामां भरपूर केल्या. म्हजो हे अशें कामां केल्ल्याचो हे आसा, रिपोर्ट कार्ड आसा. ते रिपोर्ट कार्ड
माझ्या स्वाभिमानी मतदारांच्या समोर हांव दवरतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेंचणूक यंत्रणेचे धाडीत 2.5 कोटींचो म्हाल जप्त, 2 कोटींचो सोरो, 31 लाखाचे ड्रग्स, मतदारांक वाटपाचे 10 लाखांचे सामान, 4.5 लाख कॅश, 2 लाखांचे चांदी भांगर जप्त. NSA सकयल 6 क्रिमिनलांचे लिस्ट, 39 क्रिमिनल हद्दपार, 1700 जाणांक प्रतिबंधात्मक अटक, उमेदवारी घालूंक गोविंद गावडे, निलेश काब्राल पयले. एक म्हजो संकल्प ह्या प्रियो मतदारसंघां खातीर आनी गोंया खातीर गोंयचे युवक, गोंयचे तरणाटे युवक युवती आज मोठे आशेन ह्या संपूर्ण जे नेतृत्व जे आसा तांचे कडेन अपेक्षेन वाट पळयतात की हांव प्रत्येक युवकां खातीर एक वेगळें धोरण, त्याच बरोबर महिलांचे सबलीकरण म्हळ्यारूच योजनेच्याच माध्यमांतल्यान न्ही तर महिलांक स्वतंत्र विचारान आनी तांचे बौद्धीक विचार जो आसा ते ज्ञान जे आसा ते मुखार हाडपा खातीर तांच्या ज्ञानान शिदोरीची भर पडपा खातीर ह्या खातीर हांव प्रयत्न करतलो. भारतीय जनता पार्टीचे सेंट्रल लिडरशिप कमिटीन म्हजें नांव सिलेक्ट करून भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका डिक्लेअर केलो म्हणून तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा. आज भारतीय जनता पार्टी देशान गोंयांत एकूच फुडें मुवमेंट आसा की डेव्हलपमेंट आनी डेव्हलपमेंट. आज खूब गोष्टी कोरोना पॅन्डेमिका खातीर ज्यो गोष्टी आमच्या भुरग्यांची अपेक्षा आशिल्ली मे बी त्यो गोष्टी फुडें वचूंक ना, पूण एक खात्री आसा की लिडरशीप जे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आसा देशभर हो प्रायम मिनिस्टर जाल्यार देश आनी गोंय आमचे फुडें वयतले. डेव्हलपमेंट जे आसा आज डॉ प्रमोद सावंत जो आज चीफ मिनिस्टर आमचो आशिल्लो तोय अजुनूय आसा, ताका आमी फुडें डेव्हलपमेंट जे आमचे खातीर केल्ले आसा थोड्यो गोष्टी आमच्या मतदारसंघात मे बी ज्यो स्पेस जी आमी चालू केल्ली ती स्पेसाक कंप्लीट करूंक मेळूना बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिक. पण खात्री आसा की कुचड्यारो लोक हो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार जो म्हाका 2 टायम निवडून दिला तसो तेच भोवमतांनी 3रो टायम म्हाका निवडून दितलो आनी उरलेली आमची भारतीय जनता पार्टीची सरकारा अंडर कामां जी गोंयांत आनी आमचे कुचड्यार करपाची आसा ती आमी फुडें भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा. On the first day of nomination, we have received total 3 nominations, and our process have smoothly started. We have initiated action on all fronts, whether it's criminals, we have identified bad characters to the tune of 264 people. We are externing people. We have initiated NSA proposals. Even preventive arrests we have done more than 1700. Seizures, we have made huge quantities. You might be seeing in the newspaper also that daily we are seizing liquor. We have seized cash also. So total is 2 crore 44 lakhs. कोविड पॉझिटिव्हिटीच्या लिस्टांत उत्तर गोंय राष्ट्रीय पावड्यार 10वें. गोंयांत 24 वरांत 2,500 मायज नव्यो कोविड केशी. पॉझिटिव्हिटीचो दर 37% वयर. दिसाक आनीक 9 जाण सोंपले. मरणाचो आंकडो 3,600 तेंकलो. कोविडाच्यो एक्टीव केशी 22,000 वयर. MGPचे 10 जाणांचें पयलें लिस्ट आयलें. आदिसावन थारायल्ले उमेदवार लिस्टांत सरप्रायज कांयच ना. पेडणे प्रवीण आल्लेकारान मोगो सोडले उपरांत मोगोत गेल्लो राजन कोरगांवकार लिस्टांत दिसलो. बीजेपींतल्यान मोगोत गेल्लो प्रवीण झाटे, वाळपयचो विश्वेश प्रभू, फोंड्या दोतोर भाटीकार, प्रियोळ मडकय दोगूय ढवळीकार. आनीक 1-2 उमेदवार खंय 1-2 दिसांत. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore.
टीएमसीचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्मान बीजेपी काँग्रेसीक सध्याचे राजकीय परिस्थितीचेर उजरावन काडले. बीजेपी काँग्रेसवाले खंय चोथेल्यात. मनोहर पर्रीकारा फाटल्यान बीजेपी भरकटल्या. पक्षांतरांनी काँग्रेस काबार जाल्या. विस्कळीत विरोधकांचो बीजेपीक फायदो जावं येता म्हूण वर्माची शिटकावणी. तृणमुलाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेड ऑन. A party feels that if there is a sense of deep fatigue between the two binaries in primary binaries in Goa, one is the BJP, one is the Congress. If there is a deep fatigue, the problem is the BJP after Mr. Manohar Parrikar is adrift. It is, as far as I am concerned, and in terms of the public assessment, ineffective, corrupt, opportunist. And on the other hand, we had the Congress party which won 17 MLAs and is today left with only 2, with 15 of them joining the BJP. Does the Goan voter have a right to a third alternative, to a fourth alternative, who has only the interests of Goans at heart? Perhaps the BJP may win by default. I'm saying perhaps because elections can't be predicted. But equally, if there is a party that can, on the short term and long term basis, point out to the manifest reasons for the unpopularity of the BJP, that job can be done far more effectively by Mamata Banerjee and the TMC in Goa. Unfortunately, it seems that because of the opposition space will remain divided in this election. But let history and posterity record that this will be so in spite of the tremendous courage and maturity with which the TMC sought to unify it in the larger interest of giving a credible and effective battle to the BJP. And if there was one hurdle, one obstacle in achieving that goal, it was the Congress. बीजेपीन गोंयच्या भुरग्यांक बेकार सोडले. 5 वर्सांत 1,85,000 गोंयकार बेकार जाले. गोवा फॉरवर्डाचो दावो. 10,000 जॉबांच्यो फटाश्यो मारल्यो, मात नोकऱ्यांचो पत्तो ना. वेल्यान जॉबांची स्कॅमां. मंत्र्याची तिकेट काडून भागचें ना. स्कॅमाच्या मुळा मेरेन वचूंक जाय. सरकार पक्षाक खंय ही स्कॅमां 14 फेब्रुवारीक भुजतलीं. 1,85,000 म्हणजे 1,85,000 have lost jobs in last 5 years. 1,85,000 भुरग्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो आनी एम्प्लॉयड लोकांचे पर्संटेजूय आतां देंवूंक लागला. सो एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी हॅज फेल्ड द स्टेट अँड पुश्ड गोवन यूथ, आमचे भुरग्यांक युवकांक दे हॅव पुश्ड इन टू अनएम्प्लॉयमेंट अँड पॉवर्टी. 2012 बेकारी भत्तो, 14च्या इलेक्शन वेळार 50,000 नोकऱ्यो, 16 परत्यो 50,000 नोकऱ्यो, 19 हाज्या वेळार लोकसभेच्या वेळार 30,000 नोकऱ्यो, झेडपीच्या वेळार 10,000 नोकऱ्योचो स्टेटमेंट आनी आतां पयर परतो स्टेटमेंट आयला 30,000 नोकऱ्यो फुडल्या 3 वर्सांक. सो दीस क्लियरली इंडिकेट्स दॅट युवकांच्या इमोशना कडेन सरकार खेळपाक लागला. म्हाका दिसता तातूंतलो PWD जॉब स्कॅमान एक इनवॉल्ड आशिल्लो, एक मनशाची विकेट गेल्या. पूण मंत्र्याकूच म्हाका दिसता बळीचो बकरो करून जावचें ना. वी नीड टू गो टू द रूट कॉज ऑफ इट. कोण कोण इनवॉल्ड आशिल्ले, मंत्र्या बरोबर आनी कोण कोण इनवॉल्ड आशिल्ले. आज गांवांनी जेन्ना आमी वतात कॅम्पेनिंगाक, युवकां मदीं इतलो रोश आसा आनी हाजो रोश फेब्रुवारी 14 तारखेक कळून येतले आनी मार्चाच्या 10 तारखेक रिजल्ट भायर जातलो, हे जनते मुखार आसतलो. आपाचो मुख्यमंत्री उमेदवार आदोगाद अमित पालेकाराच्या प्रचाराक सांताक्रूज खंय प्रचंड प्रतिसाद. लोकांचो बरेपैकी येवकार.
फाटलीं 20 वर्सां सांताक्रूज खंय कसलींच कामां जाल्लीं ना. सरकार आयल्यार मतदारसंघात गरजेच्यो सगल्यो सुविधा उब्यो करतलो. उदरगतीचीं कामां पेंडींग उरचीं ना म्हूण अमिताचें उतर. मजगतीं आपाचे आनीक 3 उमेदवार जाहीर. भोवल्या लोकांनी वेगळ्या तरेन स्वागत केलें, हार घालून, फुलां लावन, पुजा करून, खीर खावन, केक खावन स्वागत जालें. आनी म्हाका दिसता एक नवी उमेद म्हज्यान भितर जाल्या. कारण आज लोकांचो जो रिस्पॉन्स पळय, ज्या तरेन लोक सपोर्ट प्लेज करता, म्हणटात आमकां फर्स्ट टायम एक मान मेळ्ळो आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक असो उमेदवार मेळ्ळो जाचे बद्दल आमकां मान आसतलो. आनी आमकां आज एक CM फेस करून जो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जर आज वालोर दिलो आम आदमी पार्टीन, ताचे बद्दल जे लोकांचे विचार आसा ते म्हाका दिसता एक वेगळ्या तरेन आज म्हजे बरोबर लोक रावतले. आनी आशिर्वाद आसाच, वोटूय मेळटले आनी भरघोस मतांनी आम आदमी पार्टी आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यानच न्ही पूण गोंयभरांच्यान वेगवेगळे उमेदवार आमचे निवडून येतले हाचे बद्दल म्हाका तरी डावट खंयच दिसना. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रॉब्लेम आसा. फाटलीं 25 वर्सां जालीं विकासाच्या नांवार 0 जाला 0. तुवें रस्ते पळय, हांगा हेच रस्ते पळय तूं, हे हांगा खंय फोडून दवरल्या, खंय आसा गार्बेज डिस्पोजल ना, उदक 24 आवर्स ना. उदकाचो इज अ मेजर इशू. 2 वरां उदक येता, लायट सदांच नासता. आतां सुद्दां गेल्या जाल्यार वयर लायट आसना, सकाळच्यान 2दा गेल्या पळय, ही परिस्थिती आसा. सो बेसीक तातल्यानच आमी पयस आसा. प्लेग्रावंड ना, एक प्रॉपर कम्युनिटी सेंटर ना, पब्लीक हेल्थ सेंटर ना हांगा. जॉबलेस आसा. जॉब इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॅक्टर. सो वेगवेगळे विशय आसा. पणजेचो पार्ट आसून आज गोंयान जे डेव्हलपमेंट थोड्या गांवांत सुद्दां जाल्यार ते हांगा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन मात्तूय जावना. आमचे आमदार अजून पर्यंत जे हांगा निवडून आयले ते निश्क्रीय आसा. थोड्यांनी तर 5-5 वर्सां एबेंडन केल्ले आनी आज तांचेच उमेदवार हांगा लादले वता अशी परिस्थिती आसा. तेन्ना आज कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या प्रत्येक लोकांची एकूच हें आसा की आमकां तुजेर होप आसा की सांताक्रूज बदलतलो तूं. आनी हांव तांकां एक विश्वास दिवंक सोदतां की सांताक्रूज हांव बदलतलो, अशा तरेन बदलतलो की तांची स्वप्नपुर्ती जातली. आनी ताचोच विश्वास तांकां आज म्हजेर आसा. इतल्या मजगती आपान 5वी उमेदवारांची लिस्ट जाहीर केल्या. कुमारजुवे गोरखनाथ केरकर, थिये उदय साळकर आनी नुवे डॉक्टर मारियानो गुदीन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवचले बीजेपीचो राजेश पाटणेकारूच. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी प्रदेश अध्यक्ष तानावडे डॅमेज कंट्रोलाचे शिल्पकार. पाटणेकारांनी दिवचल बीजेपी मंडळा बरोबर बसून पाटणेकाराक आशिल्लो तसो उबो रावंक तयार केलो. राजेशान घे आदी भलायकेचें रजाव दिल्लें. जिखल्यार तो मंत्री म्हूण मुख्यमंत्री जाहीर करून मेकळो. सगळ्यांचे मत आशिल्लें की राजेशान परत निवडणुकीक वचूं जाय आनी सगळ्यांच्या एकमताक तांच्यांनी मान दिलो आनी तांच्यांनी आतां आपण एक्सेप्टूय केल्लें आसा की आपण रेडी आसा म्हणून. आमी बिचोलेंत बाब राजेश पाटणेकर हांच्यानी लोक आग्रहोत्सव आनी पार्टीचे आग्रहोत्सव उबे रावपाचें निश्चितच केला. इतकेंच न्हय तर बिचोले कार्यकर्त्यांच्या आग्रहोत्सव म्हणजे राजेश पाटणेकर फक्त आमदारच न्हय तर फुडल्या सरकारात राजेश पाटणेकर हे मंत्री सुद्धा आसतले. विरोधकांनी म्हणजे हास्य झाले की आता आम्ही सहज मतदार जिंकू शकता. या सगळ्यात जर एक काहीतरी हे दिसलो, शहर दिसलो तर कार्यकर्ते इच्छा असली की परत एकदा राजेश पाटणेकर हवे उभे राहू शकतो. आणि पक्ष मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाकी सगळे प्रदेश समिती त्याप्रमाणे सगळे आम्ही दिवसाचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते यांच्या सगळ्यांच्या आग्रहामुळे परत एकदा पक्षा खंयतरी हांगा पक्ष कमी पडतो न्ही. पक्षाची जी ह्या इमेज जी आसा ती इमेज तशी करची ह्या सगळ्यांच्या आग्रहा खातीर परत एकदा ह्या पदासाकून भाजपचो उमेदवार म्हणून हांवें निवडून लढोवपाची हांवें तयारी केल्या. पणजे उत्पल पर्रीकार अपक्ष रावता जाल्यार शिवसेना पर्रीकाराक तेंको दिवंक तयार म्हूण खासदार संजय राऊत सांगता. उत्पल रावता जाल्यार पणजे जाहीर केल्लो उमेदवार शैलेंद्र वेलिंगकाराची उमेदवारी फाटीं घेवपाची शिवसेनेची तयारी. मात उत्पलान जिखल्यार बीजेपींत वचचो ना म्हूण खंय उतर दिवचें पडटलें. शिवसेनेन पणजे धरून 9 उमेदवार जाहीर केले. पणजी से हमने शैलेंद्र सुभाष वेलिंगकर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका नाम घोषित किया है.
वो चुनाव लड़ेंगे, हम सब वहाँ पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन अगर उत्पल पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर जी के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट, और उनसे हमें एक वचन भी चाहिए, चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपाचेर। चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात। बी प्रुडंट, बी सेफ। देव बरें करूं।